मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पिल्लें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी बरे भाशेन जिवंक पावतले. आनी तर देवाच्या हातांत आमी आमचें जिवीत समर्पिना जाल्यार आमच्या जिवितांत खुशालकाय म्हणटा ती आसचीच ना. आनी आमी खुशाल जावंक सोदता जाल्यार देखूनय आमी पावची ना. आमचें जिवीत एक रोग कसो आमी जियेतले, एक बरें जिवीत जियेतलें जाल्यार आमी आमचो आनी देवा कडल्यान संबंद बरो आसूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितांत खरो संतोश आमी अणभवूंक पावतले. आयज आमी ह्या हेच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची ही मोलादीक उतरां आमी आयकता. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. हें जेजू कित्याक म्हणटा काय? कित्याक आमी जुदेवांचे जिवीत पळयल्यार जुदेवांची धर्मांत जायते कायदे आसात, जायते नेम आसात, ते तांकां पाळूंक पडटले. चडशे करून 600 मायज तांचे नेम आसात आनी तांची हेर कामां आसात, घरचीं कामां, ते भायर हे नेम पाळूंक तांकां तें ओजें कशें जाल्लें. तांचे पयली स्वतेची दिसपटी कामां करूंक आनी दुसरे स्वतेर हे नेम पाळूंक तांकां जायतें कठीण जातालें. आनी आमकां हें दिसून येता. हे आमच्या पवित्र पुस्तकांत जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना आमी हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री हे जे नेम पाळतात ते तांकांय तें ओजें कशें जातालें, पूण ते पाळूंक जाय म्हूण पाळतात. आनी कोण दुसरो पाळिना जाल्यार त्या दुसऱ्यांचेर निराशीन नदरेन ते पळयतात, तांकां तिडकीन ते उलयतात. आनी जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तकांतूय पळयलां ते जेजूकूय प्रश्न करतात. तांचे शीस तेन्ना हे नेम पाळना तेन्ना तांच्या जिवितांत ती खुशालकाय ना. हे नेम जे आसात मोगाच्या भावां भयणो, ते आमकां देवा लागीं व्हरूंक आदार दिवंक, पूण हे नेम तांकां चडशें ओजें कशें जाल्लें. आनी हेंच जेजू पळयता आनी म्हणटा, जीं कोण ओज्याच्या भारा काल आसात तीं म्हजेशीं येयात, तुमकां हांव समाधान करतलों. मोगाच्या भावान भयणो, हें ओजें जेजू आयज आमकां धरूंक आपयता तें तो म्हणटा हळू, पूण खंयचेंच ओजें हळू न्हू. पूण तें हांगा म्हत्वाचें म्हणल्यार जेजू आमकां हें दिता तें ओजें मोगान दिता. आमी ताचे उपदेश आनी ताचो कमांडमेंट पाळीत जाल्यार, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी मोगान वागत जाल्यार आमी हें ओजें उबारूंक पावतले. जेजून आमकां हें मोगान दिलां आनी आमकां तो मोगान उबारूंक तें आपयता. आनी आमी ती एकलीच उबारची नात. जेजूय आमचें सांगता हें आमचें ओजें आसा तें, हें आमचें जूं आसा तें, तोय आमचें सांगता उबारतलो. जेन्ना आमी हें मोगान उबारता तेन्ना कितलेंच जड जावन तें आमी उबारूंक पावतले. आमच्या जिवितांत आमी जायते ओज्याच्या भाराखाल आसात आनी आमी जायते आमच्या कामांनी बुडलेले आसात, जायते वस्तूंनी बुडलेले आसात आनी आमी आमच्या जिवितांत मोग ना. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया जेजूच्या मोगान वाडोवंक, आमी देवा लागीं कृपा मागुया आनी जेजूच्या मोगाचे साक्षीदार जावंक आमी वावरुया.